नमस्कार. गोवा टुडे नपर्णा बळी घराचो येवकार. सगळ्या गोंयकारांक दिवाळेची हुणहुणीत परबी. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. नरकासुराक मारून विजयोत्सव घरादारांनी चढले आकाश दिवे. काट्टा फुटली, तेल उड्डाण, अभ्यंग स्नाना, फोवाचो फळार, गोडशी जिन्नस, लक्ष्मीपूजनूय बरोबरूच दिव्यांचो उत्सव सुरू. नरक चतुर्दशीक नरकासुराच्या नावान लोकवस्तीच्या वाठारांनी डीजेचो राती बिती फातोड मेरेन धुडगूस. गोंयभर नरकासुराच्या आड साऊंड पोल्युशनाच्यो 85 पुलीस कागाळी. पुलीस एक्शन. आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य स्किमीक गोंयान 20% रिस्पॉन्स. जनगणने प्रमाण 1,39,000 पात्र. स्कीम पावल्या 27,000 मेरेन. तळागाळांत ना रिस्पॉन्स. महाराष्ट्रातल्यो नुस्तेमारी बोटी गोंयच्या दर्यान मारून चल्ले. एलईडी फिशिंगाक नुस्तें म्हारग. शापोराचे नुस्तेमार मागता गोंय सरकाराची एक्शन. पेडण्या गावागावांनी उदकाच्यो कटकटी. आमदाराचो तात्पुरतो मास्टर प्लान. 12 वरां मांद्रे, 12 वरां पेडणे मतदारसंघाक उदक. पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका. आणि दिवचले झिरो वेस्ट मोहीम. कपड्याच्या पिशव्याचे वाटप. ऑर्गॅनिक उत्पन्न आणि प्लास्टिक फ्री सर्व्हिसेक झिरो कचरो मोहीम सुरू. प्लास्टिकाचो वध करचो लोकांक उलो. फातोडेर नरकासुराक मारून विजयोत्सवाचो झगमगाट. दारादारांनी पणट्यो, घरादारांनी रांगोळ्यो आणि आकाश दिवे. दिवे पेटले, तेल उडण्यान अभ्यंग स्नाना जाली. काट्टा फुटली, ओवाळणी जाली. नरकासुरान रात जागोवपी मात न्हिदून उरले. फोवाच्या फराळान ताटा भरली. अंदू दिवाळे दिसाच लक्ष्मीपूजन. व्हडले दिवाळे मेरेन दिव्याचो उत्सव. पळया गोंयकारांची दिवाळी. नरकासुरांक सुदिनाचो विरोध. मात ताच्याच मतदारसंघातल्या कवळ्या गावात फातोड जायसर नरकासूर सण. अंदू दिवाळे दिसाच लक्ष्मीपूजन. नरवे गोडवे प्रेम कृपा जयाती सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराती कंठुरके माळ मुक्ता फळाती. आदित्याच्या हातापायाकडे गाडी घोड्याकडे राखण डोक्यावर ठेवून सरदुरी सांभाळ कर, रक्षण कर, कल्याण कर आणि बरे कर. सफलाश म्हणता हा ईश्वर कामना सफला संतू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नरकासुराच्या नावान लोकवस्तींनी जाणट्या नेणट्यांक राती बिती साऊंड पोल्युशनाच्या उपद्रवाच्यो फातोड मेरेन पुलीस कागाळी. काणथळ्यांच्या आवाजान डीजे लायतल्या नरकासुराच्या ठोळग्या आड एके रातीक गोंयभर 85 पुलीस कागाळी. 112 नंबराच्या उत्तरेन 71, दक्षिणेन 14 कागाळी आयल्यो. काय सुवातींनी पुलीस एक्शन. नरकासुराच्या तोंडाक गुड्डो. थोड्यांचे डीजे मध्यान रातीच बंद. नरक चतुर्दशीक नरकासूर करून उमेदीन ढोल ताशे बडोवन ताका नाचोवप. फातोडेर कृष्णाच्या हातान ताचो वध करप, लासप आणि उपरांत विजयोत्सवाची दिवाळी. ही दिवाळेची परंपरा.
आता आमदार मंत्र्यांच्या 1000 लाखांच्या स्पॉन्सरशिपीनी हाली तेंपार नरकासुरांनी डीजेंचो ट्रेंड घुसला. लोकवस्तींनी हे कानठाळ्यांचे डीजे जाणट्या नेणट्यांच्या भलायकेक घातक. कोणाक सहन जायना तांणी रातीपुरते फ्लॅट सोडले. शक्य ना तांणी पुलिसांक आपयले. नरकासुराचे राती धुमशेणा आड गोंयभर सावंड पोल्युशनाच्यो 85 कागाळी. नरकासुरांनी न्हीद पेड्ड्यार केली म्हूण उत्तरेत 72, दक्षिणेत 14 कागाळी. 100 आनी 112चेर लोकांच्या कागाळींची दखल घेवन कांय सुवातींनी पुलिसांनी नरकासुरांच्या तोंडाक मध्यान राती गुड्डो मारलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण लॉन्च जावन 4 वर्सां जाली तरी गोयची बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदीची फ्लॅगशीप स्कीम गोंयांत चालीक लावंक फेल. आमदार, सरपंच, पंच, नगरसेवक बाकीच्या फुडाऱ्यांचो जाय तसो रिस्पॉन्स नाशिल्ल्यान आरोग्य खात्याक पात्र लोकां मेरेन जाय तशें पावप जमूंक ना. आरोग्य मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालून विशय फुडें व्हरता. सप्टेंबर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण लॉन्च केल्ली. 5 लाख रुपया मेरेन हेल्थ इन्शुरन्स ह्या स्किमी सकयल गरीब लोकांक मेळटा. मात 4 वर्सां जावनय सगळ्या पात्र लोकां मेरेन ही स्कीम पावूंक ना. गोंयांत 2011चे जनगणने प्रमाण 36,431 फामिली म्हणल्यार 1,39,000 लोक हे येवजणेक पात्र आशिल्ले. मात आतां मेरेन सरकार 9,600 फामिली मेरेन म्हणल्यार 27,000 लोकां मेरेनूच पावला म्हूण आरोग्य खात्याचो डाटाच सांगता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण आरोग्य खात्यान बाकीच्या लोकां मेरेन पावपाचो यत्न केल्लो. तांणी आमदारां कडेन संपर्क केल्लो. तांचे बरोबर बसकाय घेतल्यो. प्रत्येक पंचायतींच्या सरपंच आनी पंचांक तशेंच नगरसेवक नगराध्यक्षां कडेन समाज वावुरपी फुडाऱ्यां कडेनूय संपर्क केल्लो. मात जाय तसो रिस्पॉन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान पात्र लोकां मेरेन पावंक शकले ना. 14 प्रायव्हेट आनी 22 सरकारी हॉस्पिटलां जातूंत CSC, PSC, जिल्लो हॉस्पिटल आनी GMCचो हे स्किमीत आस्पाव आसा. तशेंच भायल्या राज्यांतली सरकारी आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांय स्किमीत येता. गोंय सरकाराची स्वताची DDSSY स्कीम आसा. हे स्किमी सकयल 3 लाखां परस मायज फामिली येतात. 2011चे जनगणनेत पात्र आशिल्ल्यो फामिली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्किमी बरोबरच DDSSYचो लाव घेवंक शकता. प्रुडंटान हाचेर आरोग्य मंत्री विश्वजिताक गाठलो. आरोग्य मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालून विशय फुडें व्हरता. डायरेक्शन दिता आमच्या डिपार्टमेंटाक ते लक्ष. तुमचे डिपार्टमेंट काम करता पूण तांकां जो लोकल सपोर्ट मेळोंक जाय पळय तो मेळना. ना तर ती हांव इनवॉल्व जावन मुख्यमंत्रीक इनवॉल्व करून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आयुष्मान भारता सकयल PM जन आरोग्य कल्याण स्कीम ही प्रधानमंत्री मोदीची महत्वाकांक्षी येवजण. गोंयच्या DDSSY सकयल 2.5-3 लाखांचो वैजकी खर्च विमो मेळटा जाल्यार PMJY सकयल 5 लाखां मेरेन. हे स्किमीक जनगणनेत 1,39,000 उरिल्ले 80% अनफीट लाभार्थी सोदपी अनफीट काय जनगणनेचो गरिबी विशीं डाटाचो दुबाव जाप सोदपाची जबाबदारी आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. महाराष्ट्रांतल्यो नुस्तेमारी बोटी गोंयच्या दर्यान येता. नुस्तें मारता वता सरकारान एक्शन घेवची म्हूण शापोराचे नुस्तेमार मागतात. LED फिशिंगांक नुस्तें म्हारग कारवाय जायत आनी गोंयकार नुस्तेकारांक नुस्तें पडल्यार खंय गोंयानूय सवाय मेळटले. सेण बाराक लागून शापोराच्या नुस्तेमारांक दर्यान वचूंक आडतळ जाता. धंदो बशिल्ल्यान कांय जाणांनी बोटी विकल्यो. LED बंद केल्यो आनी हें बंद केलें नुस्तें म्हणून. तेन्ना जे बोटी वयताल्यो ज्यो व्हड्यो वयताल्यो तेन्ना लोकांक 100 रुपयांक 50 बांगडे गावले. 40 आजून पासून आयची दर तुका सांगता 100 रुपयांक 30 बांगडे आहा. तर चालू आहा. कोल्ले सवाय आहात इल्ले कितें धाकट्यो गावतात त्यो. इसवण मातशें सवाय जाल्या नाजाल्यार कितें हें नुस्तें हाडटाले ते भायले डायरेक्ट ते वयताले एका कंपनी मागीर ते डिस्पोज करताले. मागीर तांकां फॉर्मुलीन घालताले. परत तें नुस्तें आमकां परत भायर वचून येवन परत आमकां खावयताले. आतां तशें ते बांगडे गावतात ते आतां वयतात. ताका लागून हांव म्हणटा की नाही LED बंद करूंक जायो. थोडे महाराष्ट्राचे आहा थोडे मोलपेचे येता. ह्या आतां कितें आमी आतां महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आमकां धरता बोटी नुस्तें घेता काडून आनी तांकां आमचे ते तिकडले येयले आमचे गोवोरमेंट तांकां बोटी धरिना. हांव म्हणटा ते आमकां ते धरता. हेजेर एक्शन घेवंक जाय फिशरीज. न्ही पूण आतां फिशरी हेणी मिनिस्टरान सांगलां आनी डिपार्टमेंटूय म्हणटा की तूं LEDचे जावं हे भायर कोण हे करता तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून. हांव म्हणटा तेंचेर एक्शन घेवकूच जाय. कित्याक जाणा बारीक नुस्तेकार सगळे काबार. बोट आमी विकली. काय फायदो ना कांयच फायदो ना.
गव्हर्मेंट कांय दिना आमकां कांय ना खंयचे खंय तिकडे आतां जेटी म्हणटा बंद केल्यो सगळ्यो काय तर तें जाता पूण हे सँडबारा खातीर बी सँडबारा खातीर खूब प्रॉब्लम जाता चड प्रॉब्लम व्हडलो हे सँडबार काडून एका मिनिस्टरान काडलेले आतां पळय आमचो फिशरी मिनिस्टर निळकंठ तो कितें तरी करता. पेडण्या पिवपाच्या उदकाच्यो कटकटी चालूच आयिल्ले दीस एक गांव उदकाक आवाज काडटा. ताचेर जिताचो तात्पुरतो मास्टर प्लान 12 वरां मांद्रे मतदारसंघाक उदक सोडपाचे 12 वरां पेडणे मतदारसंघाक ताणें PWD अधिकाऱ्या बरोबर बसकाय घेतली. तुवें 30 MLD प्लांट जातकीच प्रॉब्लेम सुट्टलो म्हूण अधिकाऱ्यांक आशा. पेडणे तालुक्यांत वता वता थंय उदकाक नित्याचे धबधपाटे 15 दीस नळाक उदक नासता. आमदार जितान हालीच उपाय काडूंक म्हूण PWDच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली. मांद्रे आनी पेडण्याक खंय 12 वरां उदक सोडपाचें. जे पायपलायन जी आहा स्टार्टींग आमकां येता ती चांदेल प्रोजेक्टांतल्यान ती 600ची पायपलायन आहा. फुडें येता ते 500 जाता 450 जाता आनी मोरजे आनी चोपडे वयता ते 250 जाता पायपलायन इतली कमी जाता. सो उदकाचो फ्लो आतां ऑलरेडी कमी आहा. तेका लागून आमी आतां अशें ठरयलां की 12 वरां पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीक फूल फ्लॅश 12 वरां उदीक आसतलें आनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी ती 12 वरां स्टॉप आसतलें आनी फुडली 12 वरां आहा ती मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक आसतलें. पूण मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी जेन्ना सोडटा तेन्ना थोडो भाग कोरगांवचो येता. कोरगांव कवर आमच्या म्हणजे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या 12 वरांन कवर जातलो कोरगांव विलेज. जोपर्यंत आमचं नवीन प्लांट जायना तोपर्यंत प्रेशर डेव्हलप जावचो ना. सो ॲज अ एक स्टेप म्हणून ऑनरेबल MLA त्यांनी एक मिटींग घेतलेली आणि सजेशन दिले की आम्ही हाफ डे सपोज एक कॉन्स्टिट्युन्सीक दिले आणि हाफ डे सपोज दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीक दिले जाल्यार ते कशें पॉसिबल आसा काय अशें आमकां विचारलेलें. सो आमी ताचेर सांगले पॉसिबल आसा थोडे प्रॉबेबिलिटीज आणि प्लॅन्स वर्कआउट करपाक. तुवें 30 MLD प्लांट येता उपरांत प्रॉब्लेम सुट्टलो म्हूण आशा. मांद्रे खातीर स्पेशल प्लांट येतलो तुवें 30 MLD तितूर लोकांची सगळी प्रॉब्लेम उदकाचे मिटतले तो प्लान जाले. आतां जेन्ना 15 MLD ऑगमेंटेशन जाल्लो न्हू तेन्ना आतां जेंकां अल्टरनेट डे मेळटा 2 वरां 3 वरां तांकां आतां डेली 4 वरां तरी उदीक मेळटलें ते प्लांटान. नवो प्लांट आमचो चालू आसा. ऑलमोस्ट अरावंड अशें म्हणू शकता की 65% काम जाल्लें आसा. सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे कॉन्क्रिटाचें जे जितलें कितें काम आसा म्हणजे बिल्डींग आनी कितें आसा पळय ते वयर पावल्लें आसा. एकूच फावंडेशन सद्या पंप रूमाचें चालू आसा. बाकी सगळे सुपरस्ट्रक्चर वयर पावल्लें आसा. आतां बाकीचे भितून कितें इक्विपमेंट हाडपाचें आनी कितें पंप्स बी हाडपाचें तें आतां ऑर्डर चालू आसतलें. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेपणी. भारतीय वंशाचो ऋषी सुनक ब्रिटनाचो प्रधानमंत्री. फक्त सोपूत विधीची औपचारिकता उरल्या. ताचा विरोधक पेनी मोर्दावंतान माघार घेतले उपरांत प्रधानमंत्री पदा खातीर ताचो मार्ग क्लियर. प्रधानमंत्री लीज ट्रुसाच्या राजीनाम्या उपरांत ऋषी सुनका फुडें आतां प्रधानमंत्री म्हूण ब्रिटनाची अर्थवेवस्था सांबाळपाचें आव्हान आसतलें. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हे सिद्ध करून दाखयला. आमच्या सप्तकी माळेतील अशीच एक स्वमिनी मयुरा अभिषेकी. ती फाटली 2 वर्सां जाली वेगवेगळ्या तरेचे हेल्दी लाडू करता. डिंक, अळीव, नाचणी, ड्रायफ्रूट, मूग आनी गव. Wishing you Diwali as sweet as the treats you'll eat to celebrate it, but in a healthier way. आज आमी आसा मंगेशी अशात एक स्वामिनीक मेळपाक जी स्वीटूय दिता प्लस हेल्थूय दिता. आमच्या बरोबर आसा आज मयुरा शैलेश अभिषेकी. नमस्कार. नमस्कार. सो आम्ही तुमच्याबद्दल खूप ऐकलं आहे की तुम्ही स्वीट्स देतात आणि त्याच्याबरोबर हेल्थ पण देतात. सो याच्यावर आम्हाला काही सांगा.
बरोबर. आम्ही सुरुवातच आमचं जो चित्रमयची आमच्या याचं ब्रँडचं नाव चित्रमय, तर आमची सुरुवातच मुळात याच कन्सेप्टने आम्ही केली की आम्हाला लोकांना चांगलं खायला द्यायचं आहे, अतिउत्तम द्यायचं आहे आणि जे हेल्दी पण असायला हवं आणि शक्यतो सगळे गुळाचे आहेत मॅक्झिमम जे आहेत ते आणि सगळे शुद्ध तुपातले आहेत. तर आता आम्ही इकडे तयारी बघितलेलीच आहे, तर आज तुम्ही आम्हाला काय दाखवणार आहेत? आज मी इकडे आपल्याला अळीवाचे लाडू दाखवते, जे गोव्यामध्ये फार कमी लोकांना माहिती आहेत. तर आज आपण आता इथे हे अळीवाच्या लाडवांचं बघूया. अळीवाच्या लाडवांसाठी आपण जे लागतं ती तयारी म्हटलं तर अळीव मेन, जे आधी आदल्या दिवशी रात्री भिजत घालावे लागतात. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये खोबरं, गूळ आणि आपले जे खसखस, जी महत्त्वाचा विषय आहे आपल्या बाळंतणीसाठी, हे सगळं घालून आपण ते तयार करायचे असतात, शिजवायचे असतात. आणि तर तेच आता आपण इथे हे बघतो आहोत अळीवाच्या लाडवांचं. हे आता रात्री भिजत घातलेले अळी आणि बाकीचे सगळे पदार्थ हे सगळे पदार्थ एकत्र करून आपण ते शिजवतो. आणि फक्त एकच आहे की याच्यामध्ये आपण फ्रेश खोबरं जे वापरतो त्याच्यामुळे याला शेल्फ लाईफ जरा कमी असते त्यात होते. हा कॉन्सेप्ट तुमच्या डोक्यात कसा काय आला? असं आम्ही बघितलं, आमच्या लक्षात आलं की लोक गोव्यामध्ये हे फारसं हे मिळत नसल्यामुळे बाहेरनं मागवतात. आता मी असं म्हणेन की खरं तर कोविडच्या काळामध्ये ज्यावेळेस सगळंच बंद झालं होतं, इवन म्हणजे आमचीसुद्धा थोडंसं आम्ही एका अडचणीतच होतो, अशा वेळेसच त्याच संकल्पनेतनं आम्हाला हे खरं म्हणजे सुचलं की अरे आपण घरात नुसतं बसण्यापेक्षा काहीतरी करून बघूया. आणि खाल्ल्यानंतर लोकांनीच माउथ पब्लिसिटीमधनं आमचा खऱ्या अर्थाने पुढचा व्यवसायाचं झेप घेतली असं मी म्हणेन. कारण मयुराजी, मी तुम्हाला असं म्हणेल की आता तुमच्या नावाबरोबर पंडित जितेंद्र अभिषेकींचं नाव आहे. मंगेशी देवळात अभिषेकी भटजी म्हटलं की लोक ओळखतात, त्याचा तुम्हाला काही फायदा झाला आहे का? नक्कीच फायदा झाला आहे. कारण एक जी बॅकग्राऊंड जी असते, एक रिच हेरिटेज हा एक विषय झाला. दुसरं म्हणजे अभिषेकी फॅमिलीतनं आहे म्हटल्यानंतर अरे हां हे स्वच्छ. सो ही आशिल्ली मयुरा अभिषेकी, जिने आमकां एक हेल्दी ऑप्शन दिलें ह्या दिवाळे खातीर. ते मागीर डायबिटीज आसूं, कोलेस्ट्रॉल आसूं किंवा हेल्थ कॉन्शियस लोकां खातीर एक ग्रेट ऑप्शन. म्हणजे हेल्थ कॉन्शियस आसा म्हणून हांव ह्या दिवाळेक स्वीट स्कीप करचो ना, हो एक तांकां बरो रिजन. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडीकर, प्रुडंटा खातीर. दिवचल पालिकेचे पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्ट आणि लोकांच्या आदारान प्लास्टीक कोयरा आड झिरो वेस्ट मोहीम. झिरो पोसरो हे प्लास्टीक मुक्त पोसऱ्याच्या गाड्याचे दिवाळेक उक्तावण. लोकांनी फोन करपाचो, आपले डबे पिशव्यो घेवन येवन सामान व्हरपाचें. भोंवत्या पसऱ्यार गोंयचे ऑर्गेनीक शेती उत्पन्न लोकां मेरेन व्हरपाचो यत्न. कपड्याच्यो पिशव्यो वाटून म्हाका नाका प्लास्टीक हो संदेश. आता आमचो शॉप ॲक्च्युली झिरो वेस्ट म्हणजे आमी सिंगल यूज पॅकेजींग यूज करिना. सो आमी ते सगळे सामान घेता तेन्ना आमी होलसेलान घेता डायरेक्ट फार्मर्सांसून आनी आमी ते लूज करून दवरता हांगा. आनी आमचो गाडी घेता आनी डायरेक्टली ते हावजींग सोसायटी नाजाल्यार तुमगेर येता आनी पार्क करता थिंगा आनी तुमच्या किचनान डायरेक्टली तुमचे डब्बा हाडून ते डब्बा हाडून जाता आनी आमी डायरेक्टली भरून दिता तुमकां. सो म्हणजे आमी सिंगल यूज पॅकेजींग यूज करिना आनी आमचे सगळे लोकल आनी सीजनल प्रोडक्ट्स प्रमोट करता. प्लास्टिक की और पेपर बॉटल ग्लास बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. तो हमने स्टडी किया तो हमको ये एहसास हुआ कि 80% से ज़्यादा वेस्ट कोई भी घर में ड्राई वेस्ट मतलब कागज़, प्लास्टिक, बॉटल किचन में होता है. अगर हमारा रोज का हर हफ्ते का हम कचरा सब इकट्ठा करके देखें कहाँ से आ रहा है तो मालूम पड़ेगा किचन में से 80% आता है. कपड्याच्यो पोतयो दिताल्यो. ह्यो कपड्याच्यो पोतयो ज्यो आसा ह्यो तुमकां आमी हाडलेल्यो आसा त्यो तुमी मार्केटान जास्तीत जास्त तेंचो वापर करपाचो आनी प्लास्टीकचे निर्मुलन कशें जावचें हेचे खातीर प्रयत्न करपाचो. कित्याक प्लास्टीक जे आसा ते आमी खंयचेच इको फ्रेंडली अशें प्लास्टीक जी म्हणटा ते सगळे थोथांड आसा आनी प्लास्टीक जे आसा हे भयानक समस्या निर्माण करणारे आसा. पहिल्यांदा संदीप खंडेलवाल यांचे खरेंच अभिनंदन करता की तेणे हे जे पावल उचलला म्हणजे जे डायरेक्ट ऑर्गॅनिक फूड जे तो तेणे ही पहिली गाडी हांव सगळ्यां कडेन मागता की प्लास्टीक तुमी यूज करूं नाका. कपड्याच्यो पिशव्यो यूज करा बाजार घेवपाक. हांव लोकांक विनंती करता की तुमी नरकासुराचेर इतलो पयसो खर्च करता ते आतां नरकासुराक ऑलरेडी जाळलो आसा.
नरकासूर वध केल्लो आसा. आतां वध करपाचो आसा प्लास्टिकाचो. नारव्या सप्तकोटेश्वरा लागसार सागर तळी आणि झरो आसा. पर्यटनाच्या नदरेन थंय मेरेन कनेक्टिंग रस्तो करून तशेंच सागर तळी आणि झऱ्याच्या सोबितीकरणाचे यत्न चालू आसा म्हूण मयेचो आमदार सांगता. ताणें तळ्याच्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें. झऱ्याचें उदक खंय वखदी कातीच्या दुयेंसाचेर गूण पडटा. नारव्या टुरिझमाक बूस्ट दिवंक सुरवात. तेजो प्रवाह आहा तो मयान सुद्दां पावता. अशा तरेची ही तळी, ही जी तळ्याचे जर सुशोभीकरण केलें, हे जतन करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हेच्या पेक्षा आनीक वरदान हे शेतकऱ्यांक तरी आसचें ना. सुंदरसो झरो आहा, जो नैसर्गिक उदकाचो झरो, ज्या झऱ्या पासून अशें म्हणटा की त्या झऱ्याचें उदक जर आमी सेवन केलें आनी जर तेच्या उदकान आंघोळ केली जाल्यार आपल्या शरिराक जी रोगराई आसता, स्कीन डिजीज म्हणटा आमी, ते स्कीन डिजीज सुद्दां गायब जाता, नश्ट जाता. अशा तरेच्या वैशिश्ट्य आसलेलो तो उदकाचो झरो. तर ह्या झऱ्यापर्यंत, ह्या सागर तळीपर्यंत आनी थंयसून नार्वे गांवांसून डायरेक्ट सप्तकोटेश्वराक कनेक्ट करणारो हो एक रस्तो जो आहा तो ह्या रस्त्याचें काम पूर्ण जावपाक जाय हे आमी मनान धरलेलें आसा. ह्या रस्त्याचे एकंदरीत लांबी सादारण 3 ते 4 किलोमीटर जावंक शकता आनी ह्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांक हो सोयीस्कर असो रस्तो आपल्या उदरनिर्वाहा खातीर रस्तो जावपाकूच जायो असो आमचो आग्रह आहा. म्हणजे आमी जशें हरवाड्या करता मरण, तशेंच हांगासर सागर तळी म्हणजे सत्यनारायणाचें देवूळ आसा आनी त्या सत्यनारायणाच्या देवळा कडसून ही सागर तळी जी आसा ती तेका एटॅच जाल्ली आहा. आनी तशेंच ते सागर तळयेन सुद्दां एक तुळस कशी मदीं एक तुळस आसा. तशीच ती तळी, तशी इतकी तळी व्हडली आहा ती की त्या तळयेनसून सगळीं आमची शेतां भातां जावं कुळाकारां जे कितें हे सोर्स आहा म्हणजे हे आहा तो सगळो तेजेर डिपेंड आसा. दिवाळेची सण परब आकाश दिव्यान उजवाडटा. नरकासुरा परस आकाश दिवो करप आपल्याक योग्य दिसले म्हूण पणजे मळ्याचो कलाकार रुपेश नायक सांगता. मळ्यांतलो हो सगळ्यात मोठो आकाश दिवो अख्ख्या गोंयच्या दिवाळेक अट्रॅक्शन. सरकारान आकाश दिव्याच्या सर्तीक उर्बा दिवची. बाकीच्या कलाकारांनी अशे आकाश दिवे करचे. हो आकाश कंदील हांवें आमचो झेंडा आसता पळय तेजो रुपान केल्लो आसा आनी ही सोब ही आकाश दिव्याची सोब जितले स्वतंत्र सैनीक जे देशाक लागून आमच्या लढल्या हांव तांकां भेट दिता. म्हाजो हांवें पयलींच्यानूच एक देवान म्हाका कला दिली आकाश दिवो करपाची व्हडलो कितें आनी हांव पयलो नरकासूर करतालो. मागीर नरकासूर बंद करून असो हांगासर हांवें चिंतलें की जेन्ना आमची दिवाळी साजरा जाता तो व्हडलो म्हणटा तो आमचो कंदील. जेन्ना आमी दारान ज्योत पेटयता आनी दिवाळीचो उत्सव हो कंदिलाचेर सुरवात जाता. सो हांवें अशें चिंतलें हांगासर बसून की आनी हे तरणाट्यांक विचारलें कितें व्हडलें करया. तेन्ना हांवें धाकटो केलो आकाश कंदील आनी तो म्हाका धाकटो दिसलो. मागीर हांवें असो बसून चिंतलें कितें करया काय म्हणून. मागीर तो असोच म्हाज्या आमच्या तरणाटे म्हणपाक लागले चल रुपेश व्हडलो करया. आनी हांव सीएमा कडेन आनी टुरिजम मिनिस्टराक ज्या प्रमाणे नरकासूर स्पर्धा केल्ली आसा अशीच तुवें स्टँडींग आकाश कंदील कॉम्पिटिशन सुरवात करचें आनी जितले पळय गोंयांत तरणाटे आसा आमच्या गोंयांत बरे बरे कलाकार आसा हांव त्या कलाकारा तरणाट्यां कडेन मागता तुमी असोच व्हडलो आकाश कंदील करचो. आनी हो करपाक हांव एकूच म्हाजी विनंती सीएमा कडेन की तुवें आदार करचो. टुरिजम मिनिस्टरा कडेन म्हणटा तुवें आदार करचो. ह्यो खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲपात. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.